सोता तुका हुस्क्या भोवती सोता तुका खुशालपणां सोता तुका सगळे घोडे सोता तुका दिसा फातोड उदेताना काळजांतले उदकार सोडटा आयच्या दिसाचे पुसून तुका दोन्याते भेटोयता संकोश्टांनी सोता तुका हुस्क्या भोवती सोता तुका खुशालपणां सोता तुका सगळे घोडे सोता तुका. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. बामुडीनो माये मोगाचे उकार तुमकां आयच्या एमिसा समारंभाक एमिसान वांटून घेत आसतना लेवनार डायस तपासत मागुया म्हयन्याचो उगडास चिंकोतात. सर्गीच्या बापान आपले शांतींत आपले विसवान घेवंक मागतना जुआंव फ्रांसीस सोजाचे आमचे सोंपिल्ले भाव पासत मागुया. आज आपलो वाडदीस संभ्रमतात. आमचो भाव थॉमस फेर्नांदीस, वेलिंग्टन मोंटेरो, ॲशर वाज आनी रीस डायस तांकां देवान कुडियत्म्याची भलायकी फाव करूंक आनी सगळीं आपलो वाडदीस तशेंच आपलो लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटल्यांक देवा लागीं भलायकी आनी आशिर्वाद मागून घेवया. ह्या दिसांनी आमी फ्रांसीस शावियर आमचे गोंयचे साहेबाचे नोवेनांत आसा. भाग्यवन फ्रांसीस शावियर जेजूक पोरगोटूंक वावुरलो. ताचीच उर्बा घेवन आमी जेजूक पोरगोटूंक आनी भोव करून आज आमी आमच्या बिश साहेबाच्या पवित्र सभेची देव मंदिराची आस्कारिणीची परब करता. सेंट कॅथरीन ऑफ अलेक्झांड्रिया ही वस्तरी ही भाग्यवंत भावार्था खातीर आपलो जीव दिलो. आपल्या कश्टांनी थीरपण दाखयलें. आमच्या जिवितांत अशेंच जावंक एमिसांत कृपा मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून मनान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे बसत भाग्यवन सदांच संकवार मारीक सगळ्यां दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून माग. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं. सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थया. सोर पदवेदार आनी बोध दयाळ देवा, भाग्यवन कातरीन तुजे रक्ष आशिनीक आपल्या कोश्टां वळवळ्यांचेर जैत व्हरूंक तुवें कृपा दिली.
तिच्या जोईताचो दीस समरमतना हो उपकार आमी तुज्या लागीं विश्वासान मागता. आमी दुस्मानाच्या फासांचेर आनी ताळण्यांचेर मोरोपर्यंत जोयतीवन जावच्याक निरंतरी आमकां कृपा फाव कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. दानियल प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचप. दारियोस राजाच्या दिसांनी राजांतले अध्यक्ष आनी राजपाल जमा जावन आयले आनी दानियल प्रार्थना करतालो आनी देवाक उलो मारतालो तो तांकां मेळ्ळो. उपरांत राजाशी येवन तांणी म्हणलें, 30 दीस तुज्या भायर खंयच्याच देवाक वो मनशाक कोणेच मागणें करचें न्हय म्हूण आनी अशें कोत्तेल्यांक शिवाच्या धोलींत उडयतलोय म्हूण निशाणी करून तुवें हुकूम घालूंक न्हय. राजान जबाब दिलो, घेतलोलो निर्णय तसोच आसा. मेदियानी आनी पारशी लोकांच्या कायद्या प्रमाणे तो काडूंक जायना. तेन्ना तांणी राजाक म्हणलें, राजा, जुदयांतल्या निर्वासितां मदलो तो दानियल तुजी आनी तुवें निशाणी केल्ल्या हुकुमाची बेपर्वा करता. दिसाक 3 फावटी तो मागणें कोत्ता. हें आयकून राजा खंतवलो आनी ताणें दानियेलाक सोडूंक येवजिलें. कसली तरी मांडणी येवजून काडूंक दीस पडसर ताणें आपली तकली जोरयली. पूण ते मनीस सगळे जमा जावन राजाशी परतून आयले. ताणें म्हणलें, करतोच तो आनी बदलूंक जायना म्हूण उगडास दवर. तेन्ना दानियेलाक धरून शिवाचे दोलीन घालूंक राजान फर्मायलें. राजान दानियेलाक म्हणलें, ह्या देवाची सेवा इतल्या विश्वासपणान तूं कोत्ताय तोच देव तुका सोडयतलो. तेन्ना एक फातर हाडली आनी दोलीच्या दारार ती ओडली आनी आपल्या सोडदाराचो शिक्को मारून राजान तें बंद केलें. हे परी दानियेला विशीं घेतलोलो निर्णय आनी बदलूंक जावचो नासलो. राजा आपल्या राजमहालांत परतलो आनी उपास करून ताणें ती रात सारली आनी एके तरी उपपत्नीक आपणाशी भितर हाडून दिवंक ना आनी ताका बिलकूल आनी न्हीद पडूंक ना. भोव सकाळीं दीस उदेवच्या वेळार राजा उठलो आनी ताकतीन शिवाच्या दोलीशी गेलो. दोलीशी विस्वाशीपणान तूं सेवा कोत्ताय त्या देवा कडेन तुका शिवाच्या चोपक्यांतलो सोडूंक घडलां. दानियेलान जबाब दिलो, राजा लांब आवक तुका. म्हज्या देवान आपल्या दुताक धाडलो आनी ताणें शिवाची तोंडां बंद केलीं आनी तांणी म्हाका कांयच वायट करूंक ना, कित्याक ताचे मुखार हांव निरपराधी आनी हांवें तुकाय राजा केन्नाच कसलेंच वायट करूंक ना. राजा चड खुशाल जालो आनी दानियेलाक ते दोलींतलो भायर
काडूंक ताणें फर्मायलें. दानियेलाक दोलींतलो भायर काडलो आनी ताका कांयच जावंक ना म्हूण सगल्यांनी पळयलेलें, कित्याक ताणें आपल्या देवाचेर विस्वास दवरलो. दानियेलाचेर आरोप घायलो तांकां राजान आपोवंक धाडले आनी शिवांनी तांकां धरलीं आनी तांच्या हाडांचे कुडके केले. उपरांत दारियुस राजान प्रिथ्वीचेर जेतल्या सगल्या राष्ट्रांचे मनशांक परजांक आनी सगल्यो भायर उलयतल्या लोकांक अशें बरयलें, तुमचे सवें सदांच शांती आसूं आनी हो म्हजो हुकूम आयल्या म्हज्या राज्यांत सगल्यांनी दानियेलाच्या देवा मुखार भिरांतीन कामचें, कित्याक तो जिवंत देव तो सासणांक जियेता. ताच्या राजाचें केन्नाच निसंतण जावचें ना आनी ताची राजवटकी सदांच तकतेली. तो तारण करता आनी सुटका दिता स्वर्गार आनी पृथ्वीर. तो अजापां आनी बिजमेतां कोत्ता. शिवाच्या चोपक्यांतलो ताणें दानियेलाक सोडयलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब ताका महिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणां. परतून म्हणया, ताका महिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणां. दोवांनो आनी कोरव्यानो सर्वेश्वराक वाखाणात. मुर्या आनी शिवा सर्वेश्वराक वाखाणात. जबाब ताका महिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणां. बर्फा आनी हिमा सर्वेश्वराक वाखाणात. रातीनो आनी दिसानो सर्वेश्वराक वाखाणात. जबाब ताका महिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणां. उजवाडा आनी काळोखा सर्वेश्वराक वाखाणात. जोगल्यानो आनी कुपानो सर्वेश्वराक वाखाणात. प्रितूम सगली सर्वेश्वराक वाखाणू. जबाब ताका महिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणां. उबी रावया. गोठ रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवून लागीं पावल्या. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, जेरुजल्याक फौजीन वेडो घाललो तुमी पळयतले तेन्ना ताचे भितर ताचे गोठान लागीं पावला म्हूण समजात. तेन्ना जुदेयांत आसात तांणी दोंगरांचेर पडून वेचें आनी शारांत आसात तांणी भायर सरून वेचें आनी खेड्या गांवांनी आसात तांणी शारा भितर वेचें न्हय, तर बरयलेलें आसा तें सगळें पाळून येवचे खातीर शुद्ध घेवपाचे दीस ते.
ते दिसेतूच गोरबेस्टिनीचें आनी बाळकांक दूद दितल्यांचें कोटा. देशाचेर व्हडलें संकोश्ट येतलें आनी सोस्तीचेर रागाची शिरोंत उप्रासतली. ती तोरवारीन मरोन पडटली आनी तांकां कैदी करून सगळे लोकां मदें व्हरतले. आनी विदेशांचो काळ बरोसर विदेशी जेरुजल्याक पांयतळां मोस्तितले. सुर्या, चंद्रीम आनी नखेत्रांचेर खुणां जातल्यो. सोमदीर आनी ताची ल्हारां गरजतात ते पळोवन संवसाराचीं कुळां घाबरोवन मरणाच्या आकांताक सांपडटलीं. प्रिथुमीचेर येवचें आसा ते विशीं दुडबुडून मनशां मरतलीं. सुकून तोळाचेर शक्ती कोलकोलतल्यो. तेन्ना मनशाचो पूत पोदवेन आनी व्हडा दबाज्यान कुपां वेल्यान आयलोलो ती देखतलीं. हेंगोडच्याक सुरू जाता तेन्ना गोट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता. भयणी बाबांनो, आयच्या पयले वाचपान दानियल पुस्तकांतल्यान आमी आयकलां देव दानियलाक शिवाच्या दोलींतलो राखता. कित्याक दानियल एकाच देवाक भोसतालो आनी देव आपल्याक शिवाच्या चोपक्यांतलो राखतलो ही ताची खात्री. आनी जरूय दारियूस राजा दानियलाक मानतालो, तरी आसतना ताचे हुकुमेंतल्यान दानियलाक ते शिवांचे दोलींत घालूंक पडटा. पूण जेन्ना सकाळ फुडें हो राजा शिवाचे दोलीशी वेता, तो दानियलाक जिवो आसा तो पळयता आनी खुशाल जाता आनी आख्ख्या आपल्या राज्यांत हो हुकूम घालता, हो म्हजो हुकूम आख्ख्या म्हज्या राज्यांत सगल्यांनी दानियलाच्या देवा मुखार भिरांतीन कामचें. दानियलाच्या देवा मुखार सगल्या राज्यांतल्या लोकांन भिरांतीन कामचें. म्हळ्यार दानियलाचो देव खरो देव, ताका तुमी नमस्कार करचो. आनी दारियूस राजा आपुणूच ओळखून घेता की देव आसा. हांव राजा देव न्हय, सोगटां सर्वांचो राजा आसा, ताका आमी भोजूंक जाय. दुसऱ्या वाचपांत भाव भयणीनो, जेजू आयज आमकां बरो निरोप दिता. तो म्हळ्यार गोट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. आमकां जायते फावटी संवय आसा मान बागोवन चलपाची. म्हाका आसा, हांव एन्सांनी एक्युपंक्चर आयुर्वेदीक मसाज त्या दोतोराशी वयता तेन्ना प्रत्येक फावटी तो म्हाका पत्तून म्हणटा, फादर तकली वयर काड, फादर तकली वयर दवर. वी टेंड टू बाव आवर हेड्स. मान बागोवन आमी चलता. तकल्यो उखलून दवरात म्हणटा जेजू. तकल्यो उखलून दवरात. आमी केन्ना बागवता जेन्ना आमचें निराशीपण येता. केन्ना बागवता आमी
जेन्ना सगळें बरें वचना केन्ना बागवता आमी जायते फावटी आमचो भावार्थ हालता जायती आमी आतां कोविड-19 हाका लागून बागोवलेली आसल्या आमकां भिरांत दिसताली म्हाका जाल्यार काय ही पिडा केन्ना बागता आमी केन्नाय कोणूय आमचेर गाराणी घालता आमी टेन्स्ड आसता आमी डिप्रेस्ड आसता आमी बागवता आज जेजू आमकां म्हणटा तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात एके भाशेन वॉक स्ट्रेट उखलून दवरात म्हणजे बरोवशाची मनशां जायात तुमची नदर फुडें आसूं दी तुमची नदर स्वर्गाचे वाटेर आसूं दी आनी जेजूच्यो कितल्योच मिलाग्री ती पोंग पडलेली बायलेक जेजू म्हणटा उबी राव आनी ती सारकी उबी जाता कितलो तेंप ती पोंग पडलेली आसलेली जायरुसाचे दुवेक जेजू म्हणटा तालिता कुम उठ उबे राव सोंपल्या भुरग्याक मेलेल्यान जिवंत करता उबे राव बाबा बिडीनो आमच्याय जिवितांत केन्ना केन्नाय असली परिस्थिती येतात आमी बागवता हांव जिविताचे परिस्थितीन जोड जाता जिवीत आमचें सगळेच वाटेन प्रश्न आमी बागवता जेन्ना आमी कितें मागता आनी आमकां मेळना आमी म्हणटा देवूय आमकां विसरला आमचो भावार्थ हालता आमी बागवता कुटुंबांत आमी एकामेकाक समजना एकामेकाक बोगशिना एकामेकाची चुकी काडूंक तयार आसता देन वी स्टूप डावन आमी बागवता बाबा म्हणून आयज जेजू आमकां एकल्याक हांगा जमिल्ल्यांक म्हणटा तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात वॉक स्ट्रेट लूक फॉवर्ड वॉक स्ट्रेट बरवंशाची मनशां जायात स्वर्गींच्या वस्तूंचेर नदर दवरून फुडें वचात कारण आमकां एकल्याक आमची सोडवण केन्ना केन्ना बेगी पावता आमी देवा मुखार उबी आसूंक जाय आनी आमी देवा मुखार उबी रावूंक पुर्ती मेळूंक जाय तर आज तोच जेजू आमच्या अवताराचेर येता आमकां आपल्या जेवणांत पोसता आमी नीट गोट उबी रावन सोडवणीची वाट तांकूंक भेटोवनेक आमी गायन गावया सर्वेस्परा मानून घे C30 पान 40 C33 पेज 42 Sorvesvora manunge amchi dana Sorvesvora manunge amchi dana Udani otmo tukadika
भयणी भावांनो, आमचें बलिदान पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेश्वरा, तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटवलेली देणी पवित्र कर. कातरिना, तुजे भक्तिनीचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतलें की हे मोगाच्या बोळान तिणें आपले कुडीचे सगळे वळवड्यांचेर जोईत वेले. तेच मोगान आमची काळजां पेटोय म्हूण आमी ओतरेकून मागता तुजे पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सभे आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्पदवेदार आनी शास्त्रांचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो कातरीन तुजे रक्षाशिनीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित पदवी दाखयली. हे परी तुका गोंय दिवच्याक आमकां तूं गोड करताय आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ सुपूर्णायेन पोर जोडायताय. देखून सर्गीच्या देवतां सांगाती आमी पृथ्वी निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. Usorgi tuka Sorvesporace navi Yeta takazoi Usorgi tuka बाप्पा, खरोच पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणांची झोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी आमची पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पिवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. तुमचे रगताची काल्स नवे आनी सासनीक करोराचें हें रगत पातकेचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें बारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर्ताचो गुडपूर गुटुया. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी प्रयोजनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली. देखून आमी तुका दिन भासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आम्हा समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, की पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळीं याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जिवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची बो करून लिवनाराची काकूत कर म्हूण आमी मागता. आम्हा समस्यांची दया कर म्हूण मागता. अंकवार मारी देवाची आनी आमचे माई सांगती तिचो पती भाग्यून जुसे
भाग्यवन दवरनूत आमचो आस्कारी भाग्यवन मिगेल आमचो गोंयचो साहेब भाग्यवन फ्रांसीस शाबियर आनी सोर काळी तुका मानवल्यांचे सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटून तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कारण तुमची सोडवण लागीं पावल्या जेजूच्या उतरांचेर नियाळ करतना देवाची खोशी आमचे दिसा दिसपट्टे जिवितांत करूंक आनी देवाच्या राज्याची वाट पळोवन रावतल्या बरवशान भरलेल्या मनशां भाशेन जावं बरोबर म्हणुया आमचे बापा तुझे नाव पवित्र तुझे राज संकयो तुझी गोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जा आनी आमचो दिसपटो गिरायका सांगी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पात्रां कर आनी आमकां तायने पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोरवाकांतांतली वाटाय या राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावरताचे दीस घाल आनी जे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक जेजूची शांती सदांकाळ तुमची सवे आसूं कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती दिवी देवाची शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटली ह्या जेजूच्या जेवणांत आतां वांटून घेतली आमी सुभागी जिओनू होमियांच्या वेळार आमी हें गायन गावया D22 पान 59 D22 पेज 59 Gio,
प्रार्थूया. सर्वेश्वर आमच्या प्रितीचे बापा, भाग्यून कातरिना तुझे रक्षाशिनींक तुझे सेवेंत विश्वासी आनी कोश्टां मरणान जैतिवंत तुवें केली. आमी शेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसान दीस आत्मीक झुजांत गोट आनी जैतिवंत कर. उपकार आमी मागता तुझे पुता जेजूची नावी. आज सांजे 7:08 आमकां बायबल स्टडी आसतली, पॅरेबल्स ऑफ जीजस. आमी वांटो घेवंक प्रयत्न करुया. 7:08 आनी शेनवारा दिसाक आमी ओल्ड गोवा 8 वरांचे नोवेनाचे मिसांत वांटो घेवंक वेतले. आमकां सद्याक 62 नांवां मेवल्यांत, 62 नेम्स. आमी तितल्यानूच 2 भासी कोत्तले. आनी जी कोण भासीन येवंक सोदतात तांणी 7 वरांचेर सुमार पावचे हांगा, कित्याक थोडे फावटी ट्रॅफीक मेवता. आमकां 8 वरांचे मिसांत माटवांत आसूंक जाय. आनी मिसांत येता आसतना आमचे मास्क, सॅनिटायझेशन सगळें करून आमी बरे भशेन भक्तीन भितर सरुया. मिसांत, नोवेनाचे मिसांत वांटो घेवया. आनी नोवेनाचे मीस सोंपले उपरांत आमी परतून भासीन वेतले, भासीन चडटले. आनीक पास्टरल इन्स्टिट्यूट हांगा वेतले. फकत भासीनी वेतात त्या लोकांक आमी पास्टरल इन्स्टिट्यूट हांगा वतले आनी थंय च्या पाणी कितें तयार आसतली. सर्वेश्वर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन आमी गावुया. सान फ्रांसीस शावेरा वोडाकुरा, U 20 पान 240, U 20 पेज 240.